जेडपी इलेक्शनाचे डिस्कशन कॅन्डिडेट बी सगळं डिटेल जे आसा अध्यक्ष आनी कितें डिस्कशन जालें आसतलें सर कारण थंय गोवा फावंडे मातशें इन्वॉल्व जाल्या डिस्कशन झालं पळय न्ही सगळे ब्रीफ आमकां आमचो अध्यक्ष ब्रीफ करतलो सर तुमकां थंय गोवा फावंडे इन्वॉल्व जाल्या सर कितले कोण इन्वॉल्व ना मरे आमची तुमकां डिफिकल्टी कितें भेटता सर जॉईन जाल्या ते अरे बाबा नो लोकशाही पद्दतीन आमचो देश चलता आमचें राज्य चलता आनी पार्टी आपल्या काम करता आनी ह्या हातूंत कोणें पार्टिसिपेट जावचें आनी लोकशायेन सगळ्यांक फ्रिडम दिल्लें आसा म्हणजे कोणें खंयच्या पक्षांत वचपाचें येवपाचें हें सगळें फ्रिडम दिल्लें आसा मागीर हेच धरून एक डिसिजन घेतलें गोवा फॉरवर्डाक पद्दती कळ्ळें आमी आमचे पद्दतीन काम करता ते तांचे पद्दतीन काम करता करूं दी मरे इम्पॅक्ट जावचो ना म्हणटा तुमी अरे कितें इम्पॅक्ट जातलो तो रिजल्ट येतकीर तुमकां कळटलें मरे येस रिजल्ट येतकीर लक्षांत येतलें अरे तुमी म्हाका वळखता मरे ज्या तरेन आमी म्हजे कामाची स्टायल आनी बाकी सगळें आमी केलां पळय ताजे मागीर जनतेचो पूर्ण विश्वास कोण खंय गेलो कांय फरक पडना ओके थँक्यू